we are walking on the streets of Almacoa to spread awareness among the people. As you know, the government in Delhi and the government in Goa have become too big. They've remained too long in power. They are too rich and they are too arrogant. They will not listen to the people of India. For months we have been protesting high prices of petrol and diesel. They did not budge. But after the by-election results, after the BJP lost Himachal Pradesh and suffered massive reverses in Rajasthan, West Bengal, Karnataka and Madhya Pradesh, within 5 hours, the prices of petrol and diesel were reduced. Why has the Prime Minister decided to repeal the 3 farm laws against which farmers have been agitating for 15 months in rain, amidst corona, in winter, in the cold, in the dust? Because he has feedback that in the next round of elections in 5 states, including Goa, BJP will be massively defeated. This government does not fear democracy. This government does not fear parliament. This government does not fear the courts. This government does not fear the people of India. This government fears only a defeat in elections. Therefore, the lesson for the people of India, the lesson for the people of Goa is this: we cannot mend this government. We must therefore end this government. Very happy today कित्याक एक जो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले दीस जाले आमी मोमेंटम चालूच आसलेलो आमचो. सो डोर टू डोर कॅम्पेनिंग फाटल्या दिसांनी हांवें म्हाका दिसता फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमचो एक रावंड जाल्लो डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करून. आनी आयज परत ह्या निमतान म्हारगाई जी वाडलेली आसा त्या निमतान आयज आमचो जो देशाचो लिडर आसा, जो एक्स आमचो फायनान्स आनी होम मिनिस्टर, कित्याक ताका जी नॉलेज आसा, जेन्ना आमचो काँग्रेसीचो सरकार आसलेलो तेन्ना बरोबर हो फायनान्स मिनिस्टरान बरोबर हँडल केलेले. बट आयज हो BJP गव्हर्मेंट टोटल फेल जाल्लो आसा हे म्हारगाई हँडल करपाक लागलेले. तेन्ना तुमी पयला आसतले BJPचे कशे लोक रस्त्यार येवन बॉब मारताले. एक 4 आणे 1 8 आणे सुद्दां जर पेट्रोलाचेर वाडलेले जाल्यार आयज आमी पळयता आयज पेट्रोलाचो रेट खंय पावलेलो आसा. अशें केन्नाच ह्या देशांत जाल्लेलें नासलें, कित्याक आयज 100च्या वयर 115 110 अशे पर लिटर पेट्रोल आनी डिझल जाल्लेले आसा. सो आयज जी म्हारगाई आसा, गॅस सिलिंडर तेन्ना एक 5 रुपया वाडलो 2 रुपया वाडले जाल्यार केदे व्हडले इश्यू करताले. आयज सिलिंडर खंय पावलेलो आसा, 1000चेर तेकलेलो आसा. सो आयज जी म्हारगाई आसा हेजेर लोकांक अवेरनेस करपा लागून आयज मुद्दाम पी चिदंबरम आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो. स्वता आमचे सगळे कार्यकर्त्याक घेवन आमच्या वांगडा तो भोंवलो पर्सनली लोकांच्या दारांनी आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सड्या भागांत तो भोंवलो. 3 वॉर्डांनी तेणेन रावंड मारलो, लोकांक मेळ्ळो, तो उलयलो. सो एक हो बरो सिग्नल आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलेलो आसा. लोक सगळे जाण रावलेले आसा हे BJP सरकाराक घरा धाडपाचे, हे BJP आमदाराक घरा धाडपाचे म्हणपाक पासून. सो गोंयच्या लोकांक आनी देशाच्या लोकांक जो एक मोदीन फॉल्स प्रॉमिस दिल्ले आशिल्ल्यो, जो एक अच्छे दिनाचो एक वादो केल्लो आशिल्लो, आनी सगळ्यो ज्यो काणयो सांगलेल्यो, दिल्ली सांगलेल्यो, गोंयांकूय सांगलेल्यो, त्यो अख्ख्या देशाच्या लोकांक ते अच्छे दिन लोक सोदतात आनी लोक म्हणटात पुराने दिन करून बरें म्हणून. आनी त्या खातीर आमी एक पॅम्पलेट रिलीज केल्ली आसा. त्या पॅम्पलेट म्हारगायेचो जो आमगे जागोर सुरू जाल्लो आसा, त्या म्हारगायेच्या जागोराक आमी डायरेक्ट रेट्स दिल्यात. काँग्रेस सरकार आसतना हे सगळे एसेन्शियल कॉमोडिटीज कितें आशिल्ले प्रायस ते तुमी पळयात. प्रायस कितें आशिल्लो तो काँग्रेस टायमार, क्रूड ऑयलाचो प्रायस कितें आशिल्लो, आनी आमी कितले डिझल आनी पेट्रोल विकताले ते आयज देशाच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक कळ्ळां. हेणी टॅक्स 30 रुपयान पेट्रोल डिझल पडटा ते 110 रुपया 104 रुपयान विकतात. जवळ जवळ 70 रुपयाच्यान मायज ते टॅक्स घालतात. जवळ जवळ 24 लाख करोडाच्यान मायज तेणी टॅक्स कलेक्ट केल्ले आसा. ब्लॅक पयशे आत्ता म्हणल्यार ते येना. सो लोक सामके काबार जाल्ले आसा, लोक जगण्याक कठीण जाल्ले आसा. आनी त्या खातीर गोंयांक पयलीं इलेक्शन आसा, ह्या गोंयांक काँग्रेस जिखतली पयलीं 22 आनी तेजे नंतर 2024 काँग्रेस दिल्ली जिखतली.